म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हांव जाणो की तुमी सगल्यांनी देवाचें उतर शिदिदान आयकलां. पूण आमी कितें समजल्या? पळयात, देवान आमकां आपल्या सारकी रचलेली न्हय. आनी देवाक अशें जाय आसलें की आमी देवा सारकी म्हणटोच देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आमी जियेतले. पूण तशें घडलें ना. आपल्या वादाची आमी जाली आनी देवाचें आयकोचें आसतना आपलेपणानूच उरली आनी ताका लागून देवाक मागीर ती भियोंक लागली. पूण देवान ताका सोडूंक ना. देव तांचे बरोबर रावलो. आतां कितें जावंक लागलें? अदीक आनी अदीक मनीस देवा सारकी न्हय पूण मनशा सारकीच आमी जिवंक लागल्या. आनी आयज काल पर्यंत आमी पळयता आमकां केन्नाय वीट येता. कित्याक बरें करचें आसतना आमी जाणा कशे भाशेन नाका जाल्लें करतात पळय तें. तर असले स्थितीन आमचो भरवंसो देवाचेर वाडटा आनी देव आमकां सोडिना. म्हणटच आमी पळयता पयल्या वाचपान कशे भाशेन आहाज एक राजा आसलेलो. पूण दुसरे पळय राजा आसलेले ते ताचे कीन घोट ते ताका मारून उडोवंक सोदताले, जेरुसलेम आपल्या ताब्यांत करूंक सोदताले. पूण देव ताका जाता, तुका खुणां जाय कसली तरी माग. तो म्हणूंक लागलो म्हजे लागीं कांयच मागूंक जायना कित्याक तूंच देवा सगळें जाणय. आनी ताका अशें सांगतात की देव परतून मनशा बरोबर आपली वस्ती कोत्तलो आनी मानुएल म्हणजे ताका नांव दितली. तो परतून सगळ्यांक देवाचे हुकुमा प्रमाणे जिवंक मदत करतलो कित्याक तोच तांचे बरोबर जियेतलो. देव आमचे मदें आसा म्हणून. म्हणून हें आतां आमी तिसऱ्या वाचपान आयकलां. देव तर ह्या संवसारांत येवंक जाय ताका कलंक आसूंक फावना, पातक आसूंक फावना. म्हणून ताणें एक आंकवारीक तयार केली. ती निश्कलंक आसलेली आनी तिचे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आनी देवाच्या मदतीन ती गरबेस जाली. आतां कोणाक तें सांगतात? जुजेक धर्मोत मनीस आसलो. ती गरबेस जाले म्हणून तिका सोडूंक सोदतालो ना. आज बडेन स्वप्नांत ताका सांगलें ती देवाची येवजणे प्रमाणे गरबेस जाल्ली आसा. कित्याक देवान अशें येवजिल्लें की मनीस आपलें आयकोन आपलें जिवीत सादतलो. पूण जावंक ना तशें म्हणटच हांव म्हज्या पुताक धाडटां आनी तो हांगसर येवन तुमचे मदें जियेतलो, तुमचें पातक काडून उडयतलो आनी तो तुमचें सगळें भितरल्यान जियेतलो. आनी हे परी ताचें आमी आयकोन देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सादतल्या. हें ताणें आमकां कळीत केलें. आनी आतां ह्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन मारयेक ताणें आपली पत्नी म्हणून घेतली. आनी आमकां पावल सांगता की देवान आमकां हीच बरी खबर दुसऱ्यांक पडगोटच्याक नेमलेली आसा. ताका लागून आमची भावां भयणां जावं पाद्री माद्री आनी लायका आख्ख्या संवसारांत आनी आमी पर्यंत नमुने जाता. जेजूची आसणें आमचे मदें आसा तें आमी परगोट्टा. आमकां कितें म्हणटात ती? क्रिस्तांवां. म्हणजे आमी एकसुरी ना. तो आमचे मदें आसा, देव म्हजे मदें आसा, आमचे मदें आसा. आनी तो बापाचें आयकून आमचें सगळें आपलो कार्य फुडें व्हरता. हाका लागून आमी जुजे भाशेन जावंक जाय. जेजू आमच्याय काळजान आसा जशे भाशेन मारयेच्या कुसव्यांत आसलेलो. देव तिका कितें सांगता? आंजबडोक सांगता तिका तूं घे म्हणून. आतां आमकां जाय पळय तशें जिवंक जाय ना. आमी देवाक जाय पळय तशें जियोवच्याक हें आपोवणें आमकां दिल्लें आसा तें आमी पाळूंक जाय. जशे भाशेन जुजेन मारयेक घेतली आनी तिका हें आपोवणें आसलेलें, ती गरबेस जाल्लेली, ती आंकवारी आसलेली.
तर तिका हें आपोवणें आसलें तें झुजेन तिका सहकार केलो, तिका तोकूस ताका तिणें तेंको दिलो. हे भाशेन तिचें जिवीत देवाची येवजण मेरेन जिवोवच्याक आपलें जिवीत ताणें सॅक्रिफायस केलें. आमी तेच भाशेन आपलेपणांत ती भायर सरून देवपणान सरच्याक आमकां हें आपोवणें आसा. जशे भाशेन पावलुकूय तें दिलें. पावलूनय आपलें जिवीत आपणाक जाय पळय तशें सुमूर्ती प्रमाणे जियेतालो, पूण ताका तें पूर्णपणे समजोंक नासलें. पूण हें सगळें बाकीत केल्लें आतां आमी आयकोता आनी आमकांय समजोंक लागलेलें आसा. त्या प्रमाणे आमी ताचे भाशेन आमचें जिवीत जियोया आनी जुजे भाशेन आपलेपणांत न्हय पूण देवपणांत रावया. आनी तिका जशे भशेन ताणें सहकार आनी तेंको दिलो तेच भाशेन आमी जेजूक आमचें सगळें आसा ताका तेंको दिवया. आनी हे परी नातालांची तयारी आमी बरे भशेन करया. तर हें आमी समजल्यार नासतलें न्हय. कितें समजल्या? देवान जें येवजिल्लें आदींच आमी ताचें आयकोन सगळें जिवीत सादतेल्या, पूण तशें घडोंक ना. आयज काल आमी पळयता कशें ह्या संवसारांत कितें चलता पळय तें. पूण हे स्थितीन ताणें आपल्या पुताक धाडला आनी तो आमचे भितर जियेता आनी तो आमचे भितरल्यान आपलो कार्य देवाची येवजण फुडें व्हरतलो आनी सर्गीचें राज हांगसर हे परी तो स्थापन करतलो. आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. हें आपोवणें आमकांय दिलेलें आसा जेजूक आमी साक्षी जावच्याक. जशे भशेन जुजेन तिका पूर्णपणे तेंको दिवन सहकार केलो, बापाची येवजणे प्रमाणे ताचें जिवीत ताणें तिचे बरोबर सारलें, तेच भाशेन आमी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारया.